सावंत यांच्यानी आमकां दोन शब्द सांगचे. सगळ्यात पयली देव घाटेश्वर हांकां नमन करून आयच्या ह्या देव घाटेश्वर सभागृहाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमांक म्हजे बरोबर व्यासपीठाचेर आसात म्हापसाच्यो नगराध्यक्ष सौ शुभांगी वांयगणकर, तुमचे हांगासले स्थानीक नगरसेवक बाब विराज बाळू फडके आनी तुमचे ह्या देवस्थानचे अध्यक्ष देश किनळेकर, व्यासपीठाच्या समोर बसलेल्या पैकी तुमचे म्हापसातले सगळे कावन्सिलर्स आसात, माजी कावन्सिलर्स आसात, खास करून आमच्या राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल बाब देविदास पांगम आसात आनी व्यासपीठाच्या समोर आशिल्ले ह्या देवस्थानचे सगळे पदाधिकारी आसात आनी पत्रकार मित्र म्हणजे मोगाळ भावानो भयणानो, विशेष करून ज्यांचे फेलिसिटेशन बाब मयेकर आसतले किंवा आरोलकर आसतलो किंवा शेटये आसतले, ज्यांचो ह्या सभागृहा खातीर ज्यांच्यांनी मोलाचो वांटो उचललो, ज्यांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या सभागृहाक डोनेशन दिले, मयेकर, शेटये आनी आरोलकर ज्यांच्यांनी आपली फ्री ऑफ सर्वीस ज्यांच्यांनी ह्या सभागृहा खातीर दिले, त्या तिगांयचे आनी उरलेले सगळे डोनर्स हांचे हांव खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता. तुमी नेटान एकदां ताळयो मारून तांचे खूब खूब अभिनंदन करचें. अध्यक्ष बाब किनळेकर हांणी उलयता आसतना तांच्यांनी आपल्यो भावना व्यक्त केल्यो. तुमी मुद्दामून काडून पळयात, म्हणजे खुबशीं देवस्थानां जीं आसा ही दात्यांच्या हाजेरूच ते व्हडले व्हडले सभागृह आसतले, देवळां आसतलीं ही गोंयांत बांदप शक्य जालें. आमी सदांच पळयता की पुराय गोंयांत अशा पद्दतीचे डोनर्स खूब मोठ्या प्रमाणांत, म्हणजे प्रत्येक जाण आपल्या कडेन पयशे आसतले आनी दितले तशें न्ही, आपल्याक त्या देवळाक दिवपाची इच्छा आसा, एक्सेस आसा म्हणून दिता अशें न्ही, कोण आपल्याक दिवपाची इच्छा आसा म्हणून लोक दिता. आनी म्हणून तर येद्या मोठ्या प्रमाणात सभागृह जे आसा हे वेगवेगळे कडेन देवस्थानांत दिसता. आनी विशेष करून देव घाटेश्वराचो व्हडलो सभागृह निश्चितच तुमचो वयलो सभागृह जावपा खातीर हांगासल्यान जो रेव्हेन्यू जमा जाता तातूंतल्यान तुमी बेगिनात बेगीन तुमचो दुसरो सभागृहय बी जाता तितके बेगीन आनी सगळ्या डोनरांच्या कडल्यान तुमी कंप्लीट करपाक शकतले हेजी निश्चितच म्हाका खात्री आसा. बाब विराज फडके हांणी वायफाय कनेक्टिविटी ह्या हॉलांत आनी ह्या परिसरांत म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 80 मिटर्स सरावंडींग वायफाय कनेक्टिविटी ताणें फुकट दिवपाचो जो हांगासर आज ताणें डिक्लेअर केलें, म्हाज्या हस्ते उक्तावण केलें, त्या खातीर हांव बाब विराज फडके हाजो कावन्सिलर हाजें खूब खूब अभिनंदन करता की ह्या निमित्ताक निश्चितच म्हाका दिसता ह्या सभागृहाच्या परिसरांत रावपी सगळ्या लोकांक आनी म्हापसा परिसरांत रावपी लोकांक विशेष करून कनेक्टिविटी खातीर आपल्या घरात प्रॉब्लेम जाता आसत जाल्यार तुमी सहकार्य केलें आसत जाल्यार खास करून स्टुडंट्सांक आपल्या कनेक्टिविटी खातीर हांगासर येवन शिकपा खातीर ओके तांकां निश्चितच ताजो फायदो जातलो आनी फ्री वायफायचो फायदो हो तांकांय जातलो, जेणे करून तांच्यांनी फ्री वायफाय दिता आसतना एक गजाल हांव जस्ट सायटीचेर पळयतालो की तांणी पयलींच नो युअर स्कीम ही गव्हर्मेंटाची स्कीम तो आपल्या हातूंतल्यान प्रमोट करता. हांवें नो युअर स्कीम मुद्दामून सांगली कारण प्रत्येकान नो युअर स्कीमचेर वचून पळोवच्यो. सरकाराच्यो 100% स्किमी ह्यो नो युअर स्किमी वयल्यान तुमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले. निश्चितच ताजेर जर तुमी पळयत जाल्यार सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी ह्या नो युअर स्किमींतल्यान तुमी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीरय बी हाजो खूब मोठो आमी पळयता की इंटरनेटच्या ह्या युगांत आमकां घर बसल्या सगळ्यो सोयी, घर बसल्या सगळ्यो सुविधा सरकारूय आपल्या पर्यंत दिता. आनी म्हणून तर आमी 62 स्किम्स ह्यो ज्यो सगळ्या लोकां पर्यंत 21 डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी तुमी घर बसल्या बसल्या फक्त पळोवंक शकना तर तुमी काही स्किमीची एप्लिकेशन्स थंयच्यानूच फॉरवर्ड करपाक शकता. आनी म्हणून तर जे कावन्सिलर्स आसात, जे लोकप्रतिनिधी आसात, जे समाजसेवक आसात, ह्या सगळ्यांनी ह्या प्रत्येक स्किमीचो फायदो हो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचो आनी तो जर पावयलो आसत जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की सरकार शेवटच्या मनशा पर्यंत पावोवपाक शकता, जो आमचो मूळ उद्देश आसा. म्हणजे ह्या पॅन्डमिकच्या काळात सुद्दां
माननीय मोदीजीत आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरुवात केली आणि त्या निमित्तान आम्ही स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान शेवटच्या मनशापर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. पण फक्त मुख्यमंत्री मंत्री आमदार आणि चेअरपर्सनूच हे करूंक शकता अशें ना, तर ताज्या खातीर म्हणजे मागे देवस्थानचे सभासद आसतले, सामाजीक कार्यकर्ते आसतले, कावन्सिलर्स आसतले, सगळे लोकप्रतिनिधी आसतले, हे जर सगळे एकत्र आयले इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जाल्यारूच आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवंक शकतले आनी निश्चित तुमी ती पावोवची अशें म्हाका दिसता. आयच्या ह्या दिसा हांव आनी एक गजाल मुद्दामून सांगतलो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत म्हणजे केदारनाथ हांगासर आद्य शंकराचार्य हांच्या मुर्तींचें अनावरण केलें. म्हणजे खुद्द शंकराचार्यान रुद्रा अभिषेक ह्या केदारनाथच्या देवळांत केल्लो आनी आज तांच्यांनी केदारनाथच्या त्या देवळांतलें परिसर सुशोभीकरण करपा खातीर तांच्यांनी पांयाभरणी सुवाळो केलो. त्या निमित्तान पुराय देशभर वेगवेगळ्या शिवशंकराच्या देवळांत आमी म्हणटा की रुद्राभिषेक जाले आनी एक सुंदर अशें वातावरण ह्या पाडव्याच्या निमित्तान पुराय देशभर एक बरें वातावरण निर्मितीचें जाल्लें आसा. आमी म्हणटा की ह्या भारत देशाची संस्कृती, ह्या गोंय राज्याची संस्कृतीचें जतन हें आमी करपाक जाय. म्हणजे तुमी देवस्थान आनी लोक हे करीत आसा, बट ते डे बाय डे वृद्धींगत जावपाक जाय. डे बाय डे ते आनिकूय वाडपाक जाय. गोंय सरकारच्या टुरिजम पॉलिसीच्या अंतर्गत तुमी जे आत्तां म्हटलां की कलंगूट आसतले किंवा ह्या सायडीन वचपी बीच सायडीचेर वचपा खातीर दीस इज अ गेटवे आसा. हाजोय परिसर जो आसा हो सुशोभीकरण जावपाक जाय. तुमी म्हणटा आसतना GSIDCच्या वतीन म्हटलां, बट निश्चितच आमी ज्या ज्या जाग्यार टुरिस्ट इजिली एप्रोचेबल जावपाक शकता, ज्या ज्या जाग्यार टुरिस्ट स्वताहून वचूं शकता आनी ऑन द वे जर आसत जाल्यार निश्चितच त्या सगळ्या स्थानांचो आमी सुशोभीकरण करता. तुमी तुमचो प्रपोजल हो आमच्या टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना खातीर निश्चितच सबमीट करचो. आमी योग्य रित्या म्हणजे हाजी हांगासली पुराय डेव्हलपमेंट जी आसा ही निश्चितच आमी घेता. ताच्या खातीरच्यो फक्त फॉर्मेलिटीज आसा ज्यो कंप्लीट करपाक जाय. म्हणजे जागेच्या बाबतींत आसतले किंवा बाकीच्या बाबतींत आसतले, मेंटेनन्सच्या फुडल्या बाबतींत आसतले. आमी खंयचीय डेव्हलपमेंट करता आसतना ताजो मेंटेनन्स जो करपाक जाय आसा ताजोय आमी विचार करता. त्या खातीर तुमी तुमचो प्रपोजल GTDCक सबमीट करा. हांव GTDCच्या चेअरमॅना कडेन उलयतां आनी हो परिसर खरोखरूच खूब सुंदर परिसर आसा आनी तो हायवेक तेंकोन आसा. त्या खातीर हांगासर लागपी बेजीक नेसेसिटी टुरिजमच्या वतीन डेव्हलपमेंटाच्या खातीर निश्चित हांव मुख्यमंत्री म्हणून त्योय तुमच्या निश्चितच हातांत घेता हें हांव सांगतां. आनी आयच्या ह्या दिसा तुमी मुद्दामून हांगासर म्हाका आफयलो. तुमकां सगळ्या जाणांक दिवाळी तशेंच पाडव्याच्यो लक्ष्मी पुजनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आनी ह्या दिवाळीच्या निमित्तान आमी म्हणटा की तुवें एक बरी गजाल म्हाका लक्षांत हाडून दिली की आमी गोंयांत आसलेल्याच लोकांनी खुबशीं गोंयचीच देवळां पळोवंक ना. तुमी मुद्दामून काडून पळयात किंवा गोंयांत वेगवेगळीं देवळां आसा. गोंया भायरसून येयल्ले लोक ती सगळीं देवळां पळयता. आमी 60वें मुक्तीचें वर्स सेलेब्रेट करता आनी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा म्हाका दिसलें की निदान आमचे 60 वर्सां वयले सिनियर सिटीजन जे आसा तांच्यांनी हें गोवा दर्शन करप खूब गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या निमित्तान डिपार्टमेंटाच्या वतीन 60व्या वर्सा वयल्या लोकांक ह्या देव दर्शनाची योजना येता त्या 1 डिसेंबरा पासून म्हणजे ताच्या खातीर नावाजलेली जी देवळां आसा ती तेंच्यांनी 60व्या वर्सा तेंच्यांनी आमी रोखडीच आमी स्कीम डिझायन करून ती डेप्युटी कलेक्टराच्या मार्फत तुमी फक्त तुमचें नांव नोंद करपाचें आनी कदंबात बसपाचें. तुमी म्हापशेच्यान बसले आसत जाल्यार काणकोण पर्यंतची देवळां सकाळ पासून सांजे पर्यंत बसून तुमकां सांजचे तुमच्या घरा कडेन पावोवपाची वेवस्था गोंय सरकारचें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करपाचें आसा. कारण खूब सुंदर सुंदर देवळां ही गोंयांत आसा. तेजो खूब सुंदर परिसर देवळांत गोंयांत आसा आनी त्याच बरोबर ताच्या मदीं गोंयच्या संस्कृतीचेंय दर्शन जावचें. खूब वेगवेगळी रवींद्र भवन आनी नाट्यगृह ज्या बांदलेल्या त्या जाग्यार संस्कृतीचेंय दर्शन जावचें. म्हणजेच 60व्या मुक्तीच्या वर्सा ज्यांचो जन्म जाल्लो आनी ज्यांच्यांनी काही जाणांनी मुक्ती लढ्यात थोडो काय आसना भाग घेतलो ते स्वतंत्र सैनीक नासतले. संजय वलवलकर हांगासर आसात तांकांय खबर आसतली. ज्यांच्या अशा सिनियर सिटीजनांचें खूब व्हडलें योगदान गेल्या 60 वर्सांक ह्या गोंयच्या चलण घडणीत आसा. म्हणजे आमी जशें म्हणटा
सांस्कृतीक आसतलें सामाजीक आसतलें आर्थीक आसतलें वेगवेगळ्या मळाचेर तांच्यांनी खूब मोठें योगदान ह्या गोंया खातीर दिलां. तांचे रिटायर्डमेंट लायफ म्हणजे 60व्या मुक्तीच्या वर्सान सुद्दां तांचे अनुभव हे खूब म्हत्वाचे अनुभव आसात. ते अनुभव सुद्दां म्हणजे गोंय सरकाराक आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या स्थानीक सामाजीक संस्थांक आसतले हे खूब मोठो लाभ हो तांकां जाला. आनी त्याच निमित्तान 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तांच्यांनी आमची तीर्थयात्रा स्कीम आसात बट भायर वचपा खातीर वेगवेगळ्यो कटकटी बाकीचें सगळें आसा. म्हणजे बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की ह्या कोविडाच्या वेळार भायर वचप जरी असलें जाल्यार गोंयचें देवदर्शन जरी जावचें गोंयचें दर्शन जावचें ह्या निमित्तान 1 डिसेंबरांतल्यान 19 डिसेंबर पर्यंत आमी वेगवेगळ्या ह्या देवदर्शनाच्या स्किमी गोवा दर्शनाच्या स्कीम ही आयोजीत करतात. त्या निमित्तान तुमच्या वेगवेगळ्या देवस्थानांनी सुद्दां इनिशिएटिव्स घेवच्यो आनी जे सिनियर सिटीजन आसा तांची लिस्ट अलॉंग वीथ आमी पळयता त्या स्किमींतल्यान आधार कार्ड आनी वोटींग कार्ड हे फक्त लावपा खातीर सबमीट करचे आनी त्या निमित्तान आमी तेंचें देवदर्शन जें आसा हे घडोवन हाडपाक शकतले. थोड्या दिसां भितर सोशल वेलफेअरच्या मार्फत ही स्कीम डिझायन करून घेतली वयतली. सौ शुभांगी वांयगणकर आमची चेअरपर्सन उलयता आसतना तेणी म्हाका एक यादूय करून दिली. ती तशी हुशार मातशी खूब याद करून दिवपाक विसरना आनी नेमकें म्हणजे तिका खंय कितें उलोवपाक जाय हें सारकें खबर आसा. निश्चितच म्हाका याद आसा थोडोसो डिले जाल्लो. आमी इन प्रोसेस आसा आमच्या GSIDCच्या वतीन आमी टेंडर फ्लोट करपाचें आसा. तुमच्या म्हापशा शहराच्या विकास आराखडो तयार करपा खातीर स्मार्ट सिटीच्या आराखडे आतां पर्यंत पणजे शहर आनी सांखळी शहर हाजोच स्मार्ट सिटी प्लॅन आतां पर्यंत डेव्हलप जाला आनी तेजें एग्जिक्युशन सुरू जालां. तिसरो मास्टर सिटी डेव्हलपमेंट प्लॅन आमी बेगिनात बेगीन GSIDCच्या वतीन फ्लोट करता आनी ताजेंय काम जें आसा हें म्हापसा शहरा खातीर म्हणजे म्हापसा शहर हे एका काळची आर्थीक राजधानी आशिल्ली. त्या आर्थीक राजधानीचें सुशोभीकरण जावपाक जाय. हाज्या दृश्टीन ताजोय मास्टर प्लॅन करपा खातीर आमी पयलीं मास्टर प्लॅन करुया आनी ताज्या उपरांत तेजें एग्जिक्युशनूय बी सुरू करुया जेणे करून आमकां जाता तितकें बऱ्या पद्दतीन हें शहर डेव्हलप करपा खातीर खूब बरें पडटलें. तेंय काम आमी कोड ऑफ कंडक्टाच्याय पयलीं तेजो आमी सुरवात जी आसा ही निश्चितच करता. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदां खास करून ह्या देवस्थान कमिटीचे सदस्य जे सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात आपुणूच इनिशिएटिव्स घेवन हो पुराय देवूळ आसतलें मंडप आसतलें हो तुमच्या इनिशिएटिव्सान तुमी बांदलो त्या बद्दल तुमच्या सगळ्या दात्यांचेय बी खूब खूब अभिनंदन. आनी अशाच पद्दतीन हे जो देव घाटेश्वराच्या कृपेत हाज्याय फुडें हाजी डेव्हलपमेंट आनी सुशोभीकरण हे निश्चितच जातलें. तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा दिवाळीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. आम्ही